नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. ऑब्वियसली आयचो विशय जो आसा तो म्हळ्यार उज्याचो आनी दुसरो विशय जो आसा तो उदकाचो. सो उजो आनी उदक, फायर आनी वॉटर हे दोन विशय आयच्या राऊंड टेबलाचेर येतले. एक वटेच्यान पिलँड इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बर्जर कंपनीच्या युनिटाक उजो लागलो, ताजो धुंवर म्हाका दिसता अख्खे उत्तर गोंयांत म्हाका लोकांनी पळयलो आसतलो. आनी त्याच बरोबर आज गोंयचें शिष्टमंडळ दिल्ली गेलां आनी सत्ताधाऱ्यांचें शिष्टमंडळ दिल्ली गेलां. तातूंतल्यान कितें साध्य जातलें आनी म्हादईचो हो इशू फाटले 7 दीस ते आतां मेरेन खंय पावला हाजेर आमी उलयतले. सो फायर एंड वॉटर, उजो आनी उदक हे विशय घेवन आमी आयचे राऊंड टेबल सुरू करतात. 3 मानेस्त, 3 एडिटर्सां म्हजे बरोबर. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर. पांडुरंग, सुरवात तुजे कडच्यान करता. म्हाका दिसता आमी काल अशेंच ह्याच टायमार हांगा बसून लायव्ह करताले त्या घडणुकेचें उजो लागतकीर आनी अकस्मात म्हाका याद जाता कोणी तरी म्हाका न्यूज रुमांतल्यान येवन सांगलें की आमच्या ऑफिसाच्या भायर धुंवर दिसता म्हण. सो हांवें आनी खंय उजो लागलो तर मला आनी खंय उजो लागलो ना, हो तोच उजो, ताजो धुंवर हांगा पावला. आनी देन आय थिंक एवरीबडी बिकेम पॅनिक्ड. सो जनरली तुगेले अशें पिलँड जर उजो लागलो जाल्यार पणजी पॅनीक जायना, पण काल म्हाका दिसता सांजे 5-5:30 मेरेन पणजी पॅनीक जाली आनी मागीर अख्खें प्रशासन जें आसा तें मोबिलायज जालें. सो 2 गजाली. एक, उजो लागपा फाटलीं कारणां ही अजून स्पश्ट ना. आनी दुसरो, उजो लागतकीर ज्या तरेन प्रशासनान ताका रिस्पॉन्स दिलो तो. ह्या दोनूय गजाली वेल्यान सुरवात करया. हांव सुरवेकूच आमचें फायर डिपार्टमेंट जें आसा, फायर एंड इमर्जन्सी, तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. कारण कालची जी दुर्घटना आशिल्ली म्हणजे खूब कितें घडों येता आशिल्लें, पूण तें सगळें कंट्रोलान हाडलें. अशे परिस्थितींत की फायर आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ज्यो आमच्यो आधुनीक आर्विल्ली जी हें जाय साधन सुविधा जाय त्यो ना आमच्या कडेन. 1-2 हांच्या कडेन म्हाका दिसता एरियल लेडर एक सावथान एक नॉर्थान आसा आनी बाकीच्यो आमच्यो हे सगळे गाडयो. पूण अशे परिस्थितींत फायर ब्रिगेडीन जे तरेन काल काम केलेलें आसा ते खरेंच म्हळ्यार तोखणाय करपाक जाय. तांच्या कडेन फॅसिलिटी नासतना सुद्दां. दुसरी गजाल, हांव आतां ह्या विशयाचेर उलयतालो, कालच्यान चालू आसा कोणा कडेन उलोवप, तातूंतल्यान एक गजाल लक्षांत अशी येयली की इंडस्ट्रियल एरिया भितर एक अंडरग्रावंड तुका पायपलायन आसपाक जाय जी इमर्जन्सी वापरा खातीर आनी डेली युजा खातीर वापरूं येता अशी, ताका हायड्रंट सिस्टम अशें म्हणटात खंय ते. सो हांवें ते चवकशी केली जाल्यार आमच्या खंयच्याच हितून ना ती इंडस्ट्रियल हितून. सो असो एक हें आसा की ज्या जाग्यार कांय फायदो ना आमच्या पॉलिटिशियनांक, त्या जाग्यार ते कांय फॅसिलिटी करपाक सोदिनात. आतां हितून जर कसले कॉन्ट्रॅक्ट आनी कितें आशिल्ले जाल्यार ते करपाचें. ही सादी गजाल. हें सगळ्या आमच्या इंडस्ट्रीन गोंयान ज्यो आसात तांकां सेफ्टी खातीर ही गजाल आसपाक जाय आशिल्ली. कारण काल फायर ब्रिगेड जेन्ना जाग्यार पावली तेन्ना थंय कंपनी कडेन जी आशिल्ली हें यंत्रणा ती कमी पडली आनी ती फायरान हें जाल्ली, काल काबार जाल्ली. सो अशे परिस्थितींत उदक जाय आशिल्लें, फोम जाय आशिल्लो. सो उदका खातीर टँकर भायल्यान मागोवचे पडले. उदकाच्यो ज्यो फायर ब्रिगेडच्यो गाडयो आहा त्यो मडगांव, कुडचड्या, सावड्डेच्या सगळ्या कडल्यान मागोवचे पडल्यो. सो फायर ब्रिगेडीन आपलो पूर्ण प्रयत्न केलो, पूण सिस्टम जी आसा नेवी आयली, एमपीटी आयली, एरियल लेडर व्हेलो फायर ब्रिगेडीन एरियल लेडर व्हेलो आपलो, फोम वापरलो कारण उदकाच्या हातूंत खंय आनीक पसरता उजो. सो फोम वापरलो. सो ह्या सगळ्या हेतून म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडीन जें काम केलां काल, आनी सुदैवान भितर जिवीत आनी जावं ना कालचे घटनेन, पूण हे कालची घटना जी आसा ती अलर्ट करपाची आसा. आनी आमकां इंडस्ट्रियल सेक्टरान ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आमच्यो आसात तातूंत हायड्रंट सिस्टम जी आसा जी इमर्जन्सी वेळार पाणी वापरपाक जाय. कारण काल प्रचंड हाल जाल्यात. टँकर भरून हाडल्या उपरांत तो जो हे आसता फायर ब्रिगेडची गाडी आहा तातूंत उदक रिफील करता, इतले हाल जाल्यात. हे पळयल्यार जाल्यार फुडले केन्ना अशी दुर्घटना घडल्यार ताका सामोरे जावपा खातीर आनी ताका फेस करपा खातीर म्हाका दिसता की जे आमचे जी सिस्टम आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजालीचेर लक्ष दिवपाक जाय. पूण इतके जरी हांव सांगपाक सोदता आसलो तरी सुद्दां हांव अशें म्हणटा की फायर ब्रिगेडीक हेजे पूर्ण क्रेडीट वयता कालच्या घटनेक. अपुऱ्यो सुविधा आसून सुद्दां ताणें जीव तोडून सगळें काम केलें. किशोर, कितें शिकले आमी कालची घडणुकेंतल्यान? आय थिंक म्हाका दिसता प्रत्येक हातूंतल्यान लर्निंग आसा. सुदैवान कोणाक कांय जालें ना हें म्हाका दिसता म्हत्वाचें. कारण तो धुंवर कसलो, तो धुंवर केमिकल, टॉक्सीक कितें हें म्हाका दिसता आमी तेन्ना धुंवराची लोट पळयल्या तेन्ना कांयच कोणाक खबर नाशिल्लें. सो देर इज कंप्लीट अनसर्टनिटी ऑफ वॉट इज हॅपनिंग. आनी एक गजाल तर क्लियर जाली की उजो पालवतलो केन्ना
हाजीच कल्पना कोणा येनाशिल्ली. कितें शिकले आमी कालचे घडणुकेंतल्यान? प्रमोद, पांडुरंगान सांगले तशें काल ज्या पद्दतीन म्हणजे आतापर्यंतच्या इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा इन्सिडंट वायज हो कालचो जो आगीचो प्रकार घडलो इज द बिगस्ट इन्सिडंट. आता सुदैवान तितून जिवीत हानी जावना हें नशीब म्हणपाचें आमचें, पूण इन्सिडंट वायज फायराची व्याप्ती जर आमी पळयली जाल्यार हो सगळ्यान व्हडलो फायर इन्सिडंट म्हणून तेची नोंद जातली. कितें शिकलें अशें जर तूं म्हणशीत जाल्यार हेतूसून आमी कांय शिकोंक ना. कारण जेन्ना आयच्या रावंड टेबलाक ह्या फायर इन्सिडंटाचेर चर्चा करपाचें थरलें तेन्ना मातसो म्हटलें एक नजर मारया की बाबा हें कितें. कालची जो युनीट जेका काल जंय हो डिझॅस्टर जालो तो युनीट हो पियर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलो सेकंड लार्जस्ट युनीट आफ्टर कायनेको. 19,000 स्क्वेअर मिटरान ती फॅक्टरी आसा आनी ती फॅक्टरी म्हणटा ती सारकी आधुनीक पद्दतीची. म्हणजे फक्त पेंट्स न्हू तर वेगवेगळे कोट जे असतात, कमर्शियल कोटिंग बिटिंग जे असतात ते सगळें उत्पादन करपाची फॅक्टरी. आणि थंय व्हडा प्रमाणान कॅमिकल्स यूज जातात. आणि त्या कॅमिकल्साची कांय प्रमाणान जर हांवें इन्फॉर्मेशन काडलें जाल्यार हायली इन्फ्लेमेबल कॅमिकल्स ताचो उपयोग त्या सगळ्या मॅन्युफॅक्चरींग युनिटीन जाता. सो मागीर हांवें विचार केलो की जर थंय हायली इन्फ्लेमेबल आनी हेझार्डियस कॅमिकल्स जर यूज जाता जाल्यार त्याच्या खातीर सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स बाबा कितें घेवपाचे असतात. तर त्या उपरांत हांव डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन गेलो. डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आमचो एक बेस्ट पैकी प्लॅन आमच्या वेबसायटीचेर आहा, डिझास्टर मॅनेजमेंट 2014. आनी तेतून कॅमिकल डिझास्टरा खातीर एक स्वतंत्र वेगळी यंत्रणा आसा. आनी ते कॅमिकल हेची यंत्रणा म्हणजे कॅमिकल एक्सिडंट रुल्स म्हणून आसा, त्याच्या अंडर ते रुल्स नोटिफाय जाल्या. आनी स्टेट क्रायसीस ग्रुप म्हणून आसता, त्याच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट क्रायसीस ग्रुप. तूं जर तेंचे रुल्स आनी फंक्शनींग जर पळयशी जाल्यार तेंच्यांनी दर वर्सा कितें कितें करपाक जाय पळय ते सारकें मेन्शन केल्लें आसा. हें सांगता तूं हांसलो कित्याक? हांसलो म्हणजे आमी कांय शिकोंक ना म्हणून. हय आसा सगळें. हय सगळें आसा. आमचे कडेन पुस्तकां आहात. पुस्तकां पण आमी ती पुस्तकां हातूंत लायनात. अजिबात हात लायना. स्टेट डिझास्टर म्हणजे तो पांडुरंगान तशें जेन्ना जेन्ना स्टेटीचेर कसलेंय डिझास्टर येवं, मागीर ती पावसान परिस्थिती येवं ना जाल्यार ह्या आगीचे उठ सूट बाबडे ते फायर फायटर आपलो जीव धोक्यान घालून थंय आपली सेवा बजयतात. हांवें एक बदल पळयला, फायर फायटर, पुलीस आनी जायना जाल्यार मागीर नेव्ही, एमपीटी, कांयच ना. म्हणजे तुका सांगता ज्या पद्दतीन आमच्या कडेन प्लॅन जाय पळय तो प्लॅन कांयच ना. फक्त केमिकल एक्सिडेंट जस्ट लोकांच्या म्हायती खातीर वॉज केमिकल एक्सिडेंटाचो प्लॅन आसा. एक दोन गजाली अशी कितें जाता तातूंत भितर ज्यो आमकां ह्यो जर आमच्यो इफेक्टीव आशिल्ल्यो, फंक्शनल आशिल्ल्यो जाल्यार काल आमकां बऱ्या पडटा आशिल्ल्यो ना. पळय एक म्हणजे तुज्या कडेन थंय एक परमनंट यंत्रणा जाय. त्या युनिटा कडेन पयलीं स्वताची यंत्रणा जाय. ती युनिट आमच्या स्टेट हेचेर डिपेंड रावंक शकना. कारण ज्या पद्दतीची कॅमिकल्स थंय यूज जाता त्या कॅमिकल्साक आवर घालपाक तेंच्या कडेन सगळी यंत्रणा जाय. ती यंत्रणाच तेंची त्या आगीन फर्स्ट टार्गेट जाली. बेसिकली तूं फायर ब्रिगेडीक फोन मारतलो, फायर ब्रिगेड येतली, मागीर उजो पालयतली, इतलो टायमूच आसना. दुसरी गजाल आनी कितें इम्पॉर्टंट प्रमोद भितर की ज्या पद्दतीन तो स्मोक तयार जालो पळय तो स्मोक ते जर सगळे जर तूं कॅमिकल्स पळयशीत जाल्यार ते सगळे कॅमिकल डेंजर कॅमिकल तो सगळो स्मोक भायर सरलो. त्या स्मोकान तो जर तशा पद्दतीचो स्मोक आसलो जाल्यार तूं कितें जातलें आसलें तुजो विचार कर. म्हणजे आमची खंयचीच यंत्रणा थंय चलपाक शकनासली. सो ह्या सगळ्या गोश्टींचेर तुमी परमिशन दिता सगळें बरोबर. फायर सेफ्टी आनी तेचे परिणाम हेचेर सिरियस आमकां विचार करपाकूच जाय आनी ती यंत्रणा ही सज्ज आसपाकूच जाय. दुर्दैवान ती ना, पूण आमकां देवानूच वाटयलें म्हणपाचें. ह्या इन्सिडेंटा वयल्यान जर आमी शिकले जाल्यार बरें आसा, ना शिकोंक जाल्यार वी हॅव टू फेस. इंट्रस्टिंग मुद्दा. आमचे कडेन सगळीं टेक्स्ट बुक्स आसात, तांकां आमी वर्सभर हात लायनात आनी जेन्ना परिक्षेचो प्रसंग येता तेन्ना आमी क्वेश्चन पेपर कठीण आयलो म्हणटात. सो ही आमची परिस्थिती कालची इन्सिडेंटांतल्यान. यू एग्री विथ दॅट? सी प्रमोद, आय कम्प्लिटली एग्री विथ किशोर ऑन वन काउंट दॅट आमी कांयच शिकोंक ना. कित्याक दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम असो हें जालो तो इन्फेर्नो. 2006 कुंदय बजाराचोच हें उजो लागून सारको काबार जाल्लो. तेजे फाटल्यान मागीर आमचें आतां इंडस्ट्रियल एस्टेटान खूब अशें हें जालें बारीक बारीक. इवन कुंकोळी इंडस्ट्रियल एस्टेट एक मनीस मेलो एमोनिया लीक जावन. डिसेंबरान आतां आनी एक लीक जाली आमची. पूण आमी कांयच शिकोकूच ना हितून भितर.
आता पळय दीस पेंट इंडस्ट्री इनवॉल्व्स तुवें सांगलां तशें सॉल्वंट्स आसता तितून कॅमिकल्स आसता आनी मोठ्या प्रमाणात स्टोर केल्ले आसता इट्स अ ह्यूज दीस थिंग हॅव वी डन अ फायर ऑडिट सेफ्टी ऑडिट सेफ्टी ऑडिटाचो एक प्रश्न येत आसा आतां परते इंडस्ट्रियल इस्टेटान सेफ्टी ऑडिट करचें म्हणून सारकें टू अंडरस्टँड वॉट इज द सेफ्टी मेकॅनिझम्स पुट इन प्लेस बाय रिस्पेक्टीव इंडस्ट्रीज केले काय आता थोडे कडेन अशें आसा की ते हें आसता हँड हेल्ड हायड्रंट्स आसता हें करपाचें तुका सांगू किशोर थोडे हितून तांकां खबरूच आसना ते कशें ऑपरेट करप आसता ते सी स्टाफाची ट्रेनिंग सो आनी कसलें फायर फायटींग सो हू इज गोइंग टू चेक दीस सो आमी तरी कांयच शिकोवंक ना एटलीस्ट वी शूड हॅव put these mechanisms in place so that in this factory if our factories and boilers or concerned authorities have gone and checked whether they are able to firefight this kind of a fire आता तुम्ही इतली केमिकल one thing is sure if you have to prepare for the worst this is what you prepare for and if you are not prepared for this what are you prepared for तू बारीक एक ते हँड हेल्ड हायड्रंट घेऊन असलो उजो पालूंक शकत ना न्हू द फायर broke out at around 2:30 or 2:37 2:33 somewhere and they alerted the fire brigade half an hour later but they tried themselves मागीर तो वाढत गेलो मागीर फायर ब्रिगेड रिस्पॉन्स टायम आसा मागीर तेजे फाटल्यान तूं मागीर सपोज देर इज 1 hour डिले कितलो डॅमेज जातलो तुका that means you are not in a position. That is what we experienced yesterday. So for the fire brigade to reach there, there was a 1 hour gap. It was, you can't call it a delay, but there was a gap. Response time. No? There is a response time, which was around 1 hour. Now, आता तेजा फाटल्यान कितलो फुडें गेलोय that means this unit was not in a position to firefight. Even the basic start, the only good thing they did was to press the alarm button so that manpower could come out. Correct. And all 94 staffers were saved. Otherwise, थिंगा tragedy जावपाची human tragedy. Secondly, when the fire escalated, आता थिंगा आमची एक हें आसा पळय इंडस्ट्रियल एस्टेटान तेकोन घरां आसा बी इट कुंकुळ्ळी बी इट वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट हिंगा पेल्यान देखून दोंगराच्या सकयल लकीली दिस इज इन द कॉर्नर प्लॉट कितलो डेंजर आसतलो आतां सपोज इफ दीस फायर हॅड टू एक्सकलेट डावन इन टू रेजिडन्सीज काबार जावपाचें आदी तुका इट वूड नॉट हॅव बीन कंट्रोल्ड दॅट इजिली सो ऑल दीस aspects of safety should have been factored in, no? And we need to think about it, and then तुझे ते हे म्हणतात ते disaster management plan has to factor in all these things, and then we have to the funny part is, or the tragic part is, it's incorrect to call it funny after what we have witnessed. It's tragic. No, the tragic part is we have everything on paper. It's not that we don't have everything. We know what to do. We know what systems we need in place, but they are not in place. I think the point that all of us are making here is we know what we need to do, but it is not in place. Secondly, Pramod, paintachi industries asa everywhere across India are highly prone to this kind of fire incidents. Like Galipotic in July last year, Hora zali. Hora eklopolis मेलो 23 people were Berger company. Pune zali आता पळय Pune on 31st of पळय आता या 31st जाली. थिंगाय खूब अशें हें जालें. So we know that these are prone to this kind of this thing. We should have taken safety precautions. But that takes me to that. See, आता एक गजाल आहा, एक disaster managementचो भाग जालो. Disaster managementचो भाग is with respect to the plan. But there needs to be an agency which should implement it. And basically दोन agency ज्यो गजाल लागतात ती एक में IDC आणि दुसरी में factories and boilers. In terms of both safety, functioning, everything. IDC जर घेतलो आमकां IDCचो चेअरमॅन हो आतां पॉलिटिशियनच आसता तो मागीर आनी ते चेअरमॅनशिपी खातीर तुगेली भरपूर झगडीं जाता फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स कोणाक नाका कोण सोदना ते घेवपाक मागीर जर कोणाक दाखोवन दिवपा जाय की तूं ह्या कॅबिनेटा भितर इम्पॉर्टंट मंत्री न्ही म्हणून ताका फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स दिवप अशी एक आमगेली प्रथा जाल्या दॅट हॅज बिकम अवर हें न्ही सामकें ट्रेडिशन सामकें सो एक खातें जें तुगेलें ह्या कडेन संबंदीत आसा इज अ लुक्रेटीव कॉर्पोरेशन एंड सेकेंड इज अ व्हेरी डॉसायल तुका अनवॉन्टेड कायंड ऑफ अ डिपार्टमेंट ह्या दोनीच्या मदीं आमच्या इंडस्ट्रींची आनी इंडस्ट्रियल इस्टेटींची सेफ्टी फसल्या काय कितें फसल्या कारण हो फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स विशीं तुवें बरो काडलो कारण तो जाल्ले फावटी येता आनी फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स म्हाका दिसना की आपलें काम बरे तरेन करता म्हणून कारण तेंच्या कडल्यान म्हणजे इन्स्पेक्शनूच जायना परमिशनां दिवप म्हाका दिसता कितलेशेच जाणांक परमिशनां तेंची वॅलीड ना
मागीर फाटले फावटी एक विशय आयिल्लो हो कांय म्हयन्या पयलीं की गोंयांतल्या अनेक फॅक्टरींचे जे परमिशन्स आसात ती सुद्दां वॅलीड ना, जेंची मुदत सोंपलेली आसता ते रिन्युवलाक असतात बॉयलर्स बीन. हो म्हत्वाचो विशय तुवें काडला. सो म्हाका दिसता की हे दोनूय डिपार्टमेंटा मदीं एक कोऑर्डिनेशन जाय, कारण इंडस्ट्री भितरूच फॅक्टरी जो इस्टेट आसा तातूंतच फॅक्टरीज असतात तुमच्या. सो IDC आनी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स यांच्या मदीं कोऑर्डिनेशन जाय. आनी हांवें जे वदळ म्हटलां तशें की असल्या इमर्जन्सी सिच्युएशनाचेर जर कंट्रोल करतलो जाल्यार जी मशिनरीज जाय, जी सिस्टम जाय ती आमच्या इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूटीन आसपाक जाय. म्हणजे वेळेला म्हटलें अशें की सगळ्या इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूटींनी असल्या प्रकारच्यो कंपनी आसात. आयज काल जी घटना घडल्या ती एक पेंटाची कंपनी. इमॅजीन कर ती केमिकल कंपनी आनी जर कितें आशिल्लें जाल्यार कितें जावपाक जाय. म्हणजे जो 2.5 किलोमिटर रेडियसांतलो जो काल वॉटर खाली करचो पडलो त्याच्याकडून भयानक परिस्थिती आमचेर येवपाची. सो म्हाका दिसता की हो टायम येयला ह्या डिपार्टमेंटान जागी जावपाची. धुंवर पळयलो कालचो हय, आणि जर तुका तशी जर इव्हॅक्युएशन करचें पडटा तूं कॅपिटल सिटी इव्हॅक्युएट करची पडटा आशिल्ली. काल भयानक जावपाचें जर ती केमिकल कंपनी आनी खंयची आशिल्ली जाल्यार. सो म्हाका दिसता की प्रत्येक राजकारण्याक, प्रत्येक मंत्र्याक, प्रत्येक IAS ऑफिसराक आपल्याला बंगलो सोडून इव्हॅक्युएट जावचें पडटा आशिल्लें. आणि ही परिस्थिती आता आशिल्ली. प्रमोद ह्या घटनेची सामकी सखोल The चौकशी smoke doesn't see who is a VIP and who is a common man. कॉमन मॅन बरोबर. ह्या घटनेची सखोल चौकशी जावपाक जाय आनी हेजे कॉज कितें ते सगळें सोदून काडपाक जाय. बाबा फॅक्टरीज आनी बॉयलर्साचो कितें कंट्रोल आशिल्लो काय ना विशयाचेर हो आतां विशय येवपाक जाय इन्क्वायरीन. आनी म्हणजे म्हाका दिसता दिस इज अ गुड इन्सिडंट. गुड इतल्या खातीर म्हणटा कारण तातूंत कोणाचो जीव गेलो ना. बरोबर. बट अ सिरियस इन्सिडंट वीच शूड अलर्ट अस, वेक अस टू डू अ सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल अवर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. बरोबर न्ही किशोर? ह्या निमतान तरी प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी तातूंतल्या युनिट्सांचे सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट, इवन बाकीचे सेफ्टी ऑडिट जावप गरजेची न्ही. दिस इज अ गुड इन्सिडंट फ्रॉम दॅट एक्सटेंट. जेन्ना जेन्ना इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना तेन्ना आमी हेच्या संदर्भान उलयतातूच. आतांच जशें पांडुरंगान सांगलें, तूं जर आयज इंडस्ट्रियल इस्टेटीची थंयसरली वचत जर इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयशीत म्हणजे थंय बाबा इन केस ऑफ सच डिजास्टर ऑर इन केस ऑफ सच एक्सिडंट थंय फायर आमचे फायर ब्रिगेड तरी सारखे व्यवस्थित पावों शकतात काय, किंवा बाकीचे सगळी यंत्रणा थंय सज्ज करपाक शकतात काय, हें कोणाचोच कंट्रोल ना. म्हणजे दे आर टोटली आउट ऑफ. सुरवातीक जेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपाच्या टायमार चकचकीत आसता, मागीर त्याच्या कडेन कोणूच पळयना. ही दुर्दैवाची परिस्थिती. आनी एक इंट्रस्टींग गजाल म्हाका प्रमोद ह्या सगळ्या गोष्टीसून दिसून येयली की एक एडमिनिस्ट्रेटीव स्ट्रक्चर जो आसा पळय आमचो तो इतलो इंट्रस्टींग की आमी तेजेर विचारूच करिना. आतां तूं पळयशीत स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो चेअरमॅन दोनूय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रोड सेफ्टी सेम परिस्थिती डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पावस येयलो पावसाच्या पयलीं डिस्ट्रिक्ट हे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कामां करूं शकतात काय कितें? एक स्पेसिफीक मनीस हायली क्वॉलिफायड इन दॅट पर्टिक्युलर सेक्टर हो डिवोटेडली फूल टायम टू ओनली see that job. I think you are right, but I think the reason why there is collector or chief secretary at the helm of that is I think तांकां ज्यो सगळी यंत्रणा mobilize करची पडटात in case of disaster. They have the powers to do it. I think that has happened from an administrative perspective, then expertise perspective. Yeah, absolutely. But practically जर आमी विचार करपाक गेले practically whether is it possible for a officer to take all that responsibilities, can he give justice to that responsibilities? No, it is not at all practical. Of course, for namesake, as an administrative head, he has to be that head. But in that, he can issue orders. Of course, but in that whole committee, आयनची सगळी कमिटी पयली गेल्यार सगळे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, मागीर डायरेक्टर लेबर, फायर सर्वीस, पुलीस, हेल्थ, हे सगळ्या यांची जबाबदारी आता सध्या प्रेझेंट सिच्युएशनानूच इतक्यो आसा की ते अशा डिझास्टराच्या संदर्भात आपलो टायमूच डिवोट करू शकना. सो वी नीड टू हॅव अ पर्टिक्युलर स्पेशलायझ सेल हू विल डिवोटेडली वर्क इन दॅट कंटेक्स्ट. मीन्स मंथली इन्स्पेक्शन्स, टायमली इन्स्पेक्शन्स, प्रत्येकाच्या युनिटान वचून व्हिजीट करप, ह्या गजाली खातीर एक कायम स्वरूपी यंत्रणा थंय आसचीच पडटली. You agree with this, Joel? एक डिझास्टर मॅनेजमेंट इंडिपेंडंट सेल असतो म्हणून असोच पडटलो. कित्याक वॉट हॅपन्स रायट नाव इज आतां पळय प्रमोद तुवें म्हणलेलें की ती पोर्टफोलियो काडून कोणाकूय अशें कोणाकूय दाखोवपाक जाय जावं शकता, कोणाकूय दिवंक शकता. पूण
the thing is that person This can is in still no work. way a comment on the person who is holding the portfolio right now. Whoever he may be, whoever he may be. We all know who that is, but it is not a comment पण on हांव that कितें person. म्हणटा तो कोणूय आसूं पण थिंगा खूब करपाचें आसा तूं जस्ट बिकॉज द पोर्टफोलियो इज गिवन टू यू इट डजंट मीन दॅट सगळें ती इग्नोर करपाची म्हणून तितून खूब वावर आसा करपाचो इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट सिरियस इश्यूज एंड आतां हेजे एगेन्स्ट द बॅकड्रॉप ऑफ दीस फायर इट इज इवन मोर सिरियस ना More serious now. आतां तुमी एक सेपरेट सेल ना आनी हेच हितून चलतले म्हणून तें जावचें ना बिकॉज आमचो डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन जो आसा एक्झिबिशन करतना आमी पळयलां कितले देखून एक्झिबिशन जालां तें मे बी दीस वॉज द बेस्ट परफॉर्मन्स आयज त्या फायराक मोबिलायज केला Actual firefighting. एक्चुअल फायर This is actual, literally, figuratively, practically firefighting. अदरवायज डावन द इयर आमचो डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन वॉज अ डिझास्टर कांयच आसूंक नाशिल्लें पावसान फ्लडिंग चलतलें आनी कितें जातलें पावसान सुद्धा ते बाबडे उजो पावलोवपी म्हणजे ते दळाचे नाव उजो पावलोवपी दळ पण पावसान ते बाबडे सगळे उदकाकडे खेळटात म्हणजे दुसरी यंत्रणाच ना सी इफ वी डोंट हॅव अ सेपरेट प्लॅन फॉर कोणी बायक पडल्यार तेच येतात माजर सुद्धा पडल्या माजर सुद्धा पडल्यार ते तांकांच आपयतात जशें आमी कितेंय जाल्यार पुलिसे आपयता पळय तशें कोणी थंय पडल्यार सुद्धा फायर ब्रिगेडी आणि आपयता जे सगळ्यांत चड निग्लेक्टेड जर खंयचे डिपार्टमेंट आसात न्हू जाल्यार फायर फायटर हे खरें म्हणजे पुलिसां परस चड काम करतात पूण पुलिसांच्या तुलनेन तेंची सॅलरी ही कमी आसा हो तेंचेर इनजस्टीस एक्चुअली जायत आसा तो सुद्धा कोण करेक्ट करपाक पळयना पण तू सांगता तशेंच सारकें हेणी पंडूनय सांगलां हेड्स ऑफ टू द फायर फोर्स बट काल एक बरो विशय आयलो तो खूब जाणांनी उलोवन दाखयलो सोशल मिडियाचेर दाखयलो थंय दाखयलो की जेन्ना चड आनीक चड उदक जाय पडलें तेन्ना एक एकदां आमचे फायर ब्रिगेडीचे हे जे आसा गाडयो त्यो गडबडीन अर्द सुद्दां उदक भरून येताल्यो एक एकदां तुका अर्द उदकूय मेळनाशिल्लें मागीर टँकर आपोवचे पडले सो बरें सांगलें कांय जाणांनी की उदकाचें म्हत्वूय आज कळपाक जाय आनी ताका लागून म्हाका दिसता लोकांक म्हादयचें म्हत्व परत एकदां कळपाक जाय सो ह्या उज्यांतल्यान सुद्दां लास्टाक उजो लागता तेन्ना पालोवपाक उदक जाय आनी उदक जाय जाल्यार म्हादय जाय हो जो विशय आसा तोय काल खूब जाणांनी बरो सुंदर रितीन सोशल मिडियाचेर जावं व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान जावं मांडलो आनी आज उजो लागतकीर 24 वरांनी आमचें शिश्टमंडळ दिल्ली गेलां ते कितें घेवन परत येतले पांढरे म्हाका दिसना कारण आयज फाल्यां पंतप्रधान कर्नाटकान आसा कार्यक्रमा खातीर आनी म्हाका दिसता की थंय सुद्दां पंतप्रधानाक एक स्टेटमेंट म्हादयच्या विशयाचेर करचो पडटलो कर्नाटकांतलें इलेक्शन जे मे मेरेन जावपाचें आहा ताका लागून तो केंद्रीय गृहमंत्री जो आसा चडांत चड कितें सांगूंक शकता की आपूण लक्ष घालता आनी पळयता म्हणून हेच्या पलतडी म्हाका दिसना की गोंयाक कितें तरी दिलासो मेळटलो कितें रिलीफ मेळटली म्हणून एक फॉर्मेलिटी म्हणून सत्ताधारी पक्षाचें शिश्टमंडळ थंय गेला पूण म्हाका डावट आसा की कसल्याच पद्दतीचें हें बीन जें आसा म्हणजे गेल्यात न्ही ते जलशक्ती व्हेरी नॉट प्रॅक्टिकल पॉयंट गेल्यात न्ही आतां ताणें जर 1-2 मागणी करपाची जाली जाल्यार कितें मागणी करच्यो हांवें जे पयर सांगलां हे डिबेटीन की सुर्ला रिवर जी तेंच्यांनी ताणें इन्क्लूड केल्ली आसा तेजेर चॅक डॅम्स घालपाचो तांच्यान प्लान आसा नव्या DPR प्रमाण ते न्हंयचो विशय हेतून येवपाक जायना ही एक मागणी करची पडटली आनी दुसरी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाच्या पलीकडे म्हाका दिसना की ह्या संपूर्ण प्रकरणांत म्हादयचें आमी कितें आनी करूं शकता गोंय आनी गोंयाक आनी कितें मेळूं शकता वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी टू मॉनिटर की तांकां दिला तितलेंच उदक ते व्हरतात म्हणून आनी लवादान म्हणटलें आसा न्ही ते करपाक जाय म्हणून Correct. ट्रायब्युनलान आपले ऑर्डर हांव मेन हो मुद्दो कित्याक सांगता आनी हांव परत हो मुद्दो कित्याक सांगता की कर्नाटकान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलां ते सर्टनली 3.1 TMC व्हरपा बांदलें ना ते तुगेलो अख्खें उदक व्हरपा बांदलां तर आवाठ जर पळयलो आनी जर आवाकूय पळयलो त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तर कळटा म्हणून ही वॉटर ऑथॉरिटी अत्यंत म्हत्वाची की एक मॉनिटरींग तरी उरतलें की बाबा उदक व्हरता कितली ते बरोबर न्ही आतां जे आतां गोंयच्या बाजून जे चल्लां ते सेक्शन 29 अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शनाच्या धाडला सो अशें दाखोवपाचो प्रयत्न आसा की त्याच्या अंडर खंयच्याच वायल्ड लायफान येवपी न्हंय वळोवंक शकना म्हणून अशें जावंक शकना हे ही पोरकटपणां जी आसा ती म्हाका दिसता हांवें पयली फावट पळयल्या म्हाज्या पूर्ण हितून 22-23 वर्सां आमी जी घालयल्या हितून इतली पोरकटपणां की खंयच्या एखाद्या राज्याक तूं धाडटा की आपल्या गोंयान आपल्या जी राज्यान न्हंय येता ती तूं आड येता म्हणून नोटीस धाडटा ती पयली फावट जाला आनी अशें केन्ना हांवें आयकूंक ना की बाबा खंयच्या राज्यान वायल्ड लायफान न्हंय येता म्हणून नोटीस धाडल्या आनी एक्शन जालें अशी तूं कितें एक्शन घेतलो कर्नाटकान वचून घेतलो एक्शन कितें
कितें वॅक्सिन घेतलो त्यांच्या स्टेटीन असताना तू कितें घेतलो ते आपल्या स्टेटीन करता तुज्या स्टेटीन येवना तें आणि त्या कायद्यान हें बरयलां फुडें की जी परमिशन जाय ती घेवन करूं येता म्हणून तें बरोबर ते उदक दॅट वॉज माय नेक्स्ट पॉइंट सामकें दॅट वॉज माय नेक्स्ट पॉइंट की आम्ही सेक्शन 29 अर्धेच वाचले काय कितें काय म्हण सो तुम्ही ते पूर्ण सांगलें बरें जालें किशोर कितें साध्य जातलें ह्या तुतलें आनी आय एम गोईंग ऑन अ व्हेरी प्रॅक्टिकल नोट कारण एक जो म्हादयचेर पब्लीक डिस्कोर्स सुरू जाला तो बरो पूण तो योग्य दिशेनूय वचपाक जाय एक थेंब सुद्दां देणार नाही ह्या परिस्थिती भितर काय आमी उरले नात आनी ट्रायब्युनलान रुलींग दिलां मेन इज जितले दिला तितलेच ते व्हरतले हाजी एक मॉनिटरींग सिस्टम उबी करप त्या दृश्टींतल्यान सद्याक आमचे प्रयत्न चल्ल्या तशें दिसता काय कितें पांडुरंगान सांगलां तशें की लवादाचो डिसिजन लवादान ऑलरेडी दिलो तेका तुमी आमी चॅलेंज केल्या बिल्या ते सगळे फुडल्यो गजाली सो जशें वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी येवपाक जाय आनी जें कितें दिलां तितलेंच बाबा ते व्हरतात काय कितें हाचेर लक्ष दवरपाची जी एक यंत्रणा आसा ती आमकां त्याच्या खातीर ती यंत्रणा बेगींतल्या बेगीन जावची हो जालो पूण प्रमोद हें जें शिष्टमंडळ आयज जें गेलां हांव फक्त एक इमॅजीन करता आनी हांव ह्या निमतान गोंयकाराकूय सांगूंक सोदता की एक इमॅजीन करा की अमित शाह बसला आनी आमचें शिष्टमंडळ गेला तांकां दम आसा अमित शाह कडेन सांगपाक की जें कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटान केलां पळय आमकां विश्वासान न घेता DPRक दम आसा काय कितें सो हांव इमॅजीन करूं शकता की कशें एक विनोदी नाटक आतां दिल्लीन जावपाचें 7:30 की अमित शाह बसला आनी शिष्टमंडळ येयला आनी सगळे आतां ते आमचे गोंयकाराचे सगळो हें घेवन थंय वचून सर वॉट इज दीस हाव यू हॅव गिवन दीस परमिशन विदाउट टेकिंग गोवा इंटू कॉन्फिडन्स अशें म्हणूंक शकतात काय कितें आवेश बरो आहा तो थंय दिसता जाल्यार मागीर So, कळटलो हांवें आमकां सांगपाचें तात्पर्य कितें प्रमोद की आमी फेडरल सिस्टम त्या खातीर हांवें म्हळें की एक पब्लीक डिस्कोर्स किंवा पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो योग्य दिशेन वचपाक जाय फेडरल सिस्टम जरी असली तरी गोंय हो माझो प्रदेश आणि ह्या प्रदेशाचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना त्या अन्यायाक वाचा फोडपाचो आणि न्याय मागपाची धमक असलेले लिडर आमकां जाय आयज ओके आज तूं म्हणटा 7:30 तो प्रश्न आहा हय फायनल जॉयल तुका दिसता की शिष्टमंडळ गेला पब्लीक डिस्कोर्स नीड्स टू गो इन द रायट डायरेक्शन वॉट डू यू थिंक 2 थिंग्स दॅट ह्या शिष्टमंडळान सांगपाक जाय सी प्रमोद ऑड्स आर कंप्लिटली एगेन्स्ट अस तो हे टिमीन जर कितेंय सांगलें जाल्यार ते मान्य जावचेच ना बिकॉज दे 24 वरां भितर प्रायम मिनिस्टर तूं या हुबळी या आणि देर इज अ पॉलिटिकल दिस थिंग देर एडवांटेज देर फॉर BJP सो दे वील कंप्लिटली फोकस ऑन कर्नाटका नंबर 1 सेकंडली आतां पळय कर्नाटका जे भाशेन गेल्या पळय नाव फॉरेस्ट क्लियरन्सीस वर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स वीच वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट राउंड टेबल तेणी आतां फॉरेस्ट एरियर कमी केला आपले आणि सेइंग दॅट फ्रॉम 364 हेक्टर्स विच वॉज इनिशियली दिस थिंग दे ब्रॉट इट डाउन टू 32 हेक्टर्स दॅट मीन्स दे विल इजिली गेट द क्लियरन्स नाव मिनिमल इम्पॅक्ट ऑन फॉरेस्ट ते एक जालें सेकंडली द थर्ड पॉयंट इज सुप्रीम कोर्टान आमी इफ वी आर रिलायंग ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट हॅज नेवर इंटरवीन इन द ट्रायब्युनल ऑर्डर इन द हिस्ट्री या Never. They will never. Let's not live in a hope that Supreme Court. You are saying let's be sensible and let's press for reasonable, practical, pragmatic issues. आणि इतल्याचे थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला फायर आणि वॉटर उजो आणि उदक हे विशय घेवन आमी सुरवात केल्ली त्याच विशयाचेर थांबतात पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.